दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। दानियलान नाबुकदनेझराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयल्याय आनी तुवें पळयल्याय तें अशें, एक मुर्ती वरिश्ठ आनी एकदम पोरजोळीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली। ती पळोवंक भिरांकूळ आसली। ही मुर्तीची तोकली निर्बेळ भांगाराची, हड्डे आनी बावले रुप्याचे, तिचे पट आनी पेंकोट पिंतूरची, तिची जांगळां लोखंडाची, तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे। तूं असो तेळून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसळून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो। उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूरचे, रुप्याचे आनी भांगाराचे मोडणीच्या खोळ्या वेळ्या पोळा भाशेन कुडक्यांत कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोळी मोळी व्हेले आनी तांचो माग पर्यान उरूंक ना। आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आखी प्रितूम भरली। हें तुजें सपन। आतां आमी राजाक सपनाचो अर्थ दिता। तुका राजा, राजांचे राजा, सर्गीच्या देवान सम्राज, पदवी, बळ आनी मोहिमा दिल्यान। मनशाच्या पुतांदुआंक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतरावेल्या सुकण्यांक खंयसरूय ती जीव तांकां सगल्यांक तुजे आदीं ताणें केल्यांत आनी ते सगल्यांचो तुका राजा केला। तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राज्या इतलें घट न्हय। आनी उपरांत तिसरें एक पितूरचें आनी तें आखे संवसार राजवट चलयतलें। त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें अखंड, सगलें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन। लोखंड सगल्याचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजांचे तें कुडके करतलें आनी तांकां फोडून उडयतलें। अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय ते एक राज, पूण तें दोन राजांनी फांटोलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली। तुवें पळयल्याय तशें लोखंडाची घटसाण ताका आजून आसतली। पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दे घट आनी अर्दे अशोक जातलें। आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय तशें ही दोनूय राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातली। पूण जशें लोखंड आनी मातें सोंदूंक जायना तशें ती एकवटलोली उरची नात। ह्या राज्यांच्या काळार सर्गीचो देव केन्नाच भोसमूंक वचचे ना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोजेच्या ताब्यान पडचें ना। जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोंचळलोल्या फातरान लोखंडाचे, पितूरचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुप्याचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयल्याय तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आदीं करतलें आनी तें आपुणूच सदांकाळ तोखतलें। कितें गरजेचें आसा तें वर्त्या देवान राजाक दाखयलां। सपन खरें आनी ताचो अर्थ होच। देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक। म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक। सर्वेस्पराच्या रचनानो तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात। ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक।
सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सगळे सर्वेस्पराक वकाडनात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. मळबानो सर्वेस्पराक वकाडनात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. मळबा वयर आसलोल्या उदकानो सर्वेस्पराक वकाडनात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्पराचे पदव्यानो सर्वेस्पराक वकाडनात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणांच्या सासणांक. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलोले म्हूण सगल्यांक जेजून म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना, तसले दीस येतले. ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली कोणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायन रावात. तर जायते जाण म्हजे नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे राष्ट्र आनी राज्यांचे राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली बुयकाम जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल गोळ. तुमकां कोणें फटयना जावंक तयारेन रावात. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू भिरांकूळ घडण्यो घडच्यो आसात म्हूण कळीत करता. कसली भिरांकूळ घडणी आमच्या मनांत भिरांत आनी आकांत हाडटा. आमचें मन घुस्पायता आनी कितें करचें आनी कितें उलोवचें तें पुर्यान समजना. आयज जेजू देव मंदिराची गजाल म्हणजे आमच्या भावार्थाची गजाल करता. अशें म्हाका दिसता जायते फावट जायते कारणांक लागून आमचो भावार्थ हालूंक शकता वा तो मोडोंक पर्यान पडूंक शकता. असल्या वेळार आमी चोत्रायन रावंक जेजू आमकां तयार करता. भावार्थ हालोवपाच्यो जायत्यो घडण्यो घडटल्यो आनी त्यो पळोवन जायते जाणांचो भावार्थ हालतलो, मोडटलो वा जायतीं जाणां क्रिस्ताक पर्यान नाकारतल्यो. हें सगळें पळयतना आमचो भावार्थ हालचो न्हय आनी आतां आमचो शेवट पावलो अशें बरोवचो नासलेल्या चिंतनांनी जियेना जावंक जेजू दर एका भावार्थ्याक उलो मारता. आतां घडटात त्यो भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा पळोवन जायते फावट आमचो भावार्थ हालता आनी दोलता. एक मनीस पवित्र सभेचेर आनी कातोलीक पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर आड आपली शिकवण आमकां दिल्यार आमी रोखडेंच ताचें आयकता आनी भावार्थ पासून सोडटा. आमी मनशांचेर न्हय पूण जेजूच्या उतराचेर आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर पातयेवन थीर रावंक गरज. चोत्राय दवरची
आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागून जिवीत फुडें व्हरचें. मागणें भावार्थान गोड जावंक पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सोबेची शिकवण पाळूंक हांवें प्रयत्न करूंक. आमचेशी तूं राव जेजू.